ती सांबाळप आयची गरज आसा आनी आमी सगळ्यांक ती सांबाळपाक मुखार करूंक जाय, फुडें सरपाक जाय, जेणे करून ती आमची फुडली जनरेशनान उरतली. आयचो कार्यक्रम जो आसा तो इनॉग्रेशन ऑफ द रिस्टोर्ड फोर्ट ऑफ सांखळी. रिस्टोरेशन, रिनोवेशन, कन्जर्वेशन करून हो सांखळी फोर्ट जो किल्लो तुमी पळयतात त्या किल्ल्याचें खास उद्घाटन आसा. आनी ह्या सुवाळ्याक आमचे मजती आसा फोर्ट पयलीं कांय जाणांक कळयलो आसतलो कितें आशिल्लो आनी आतां कितें जालो तो. हाची सगळी क्रेडीट वता दोतोराक, कित्याक काय म्हळ्यार ताणें हें पळयलें आनी हाजी रिस्टोरेशन करया म्हणून तांची संकल्पना 2020 म्हणल्यार आतां 19-20 आनी त्या प्रमाणे डिपार्टमेंट ऑफ आर्किओलॉजीन ताजें काम हातांत घेतलें. आनी एक सांगेन दिसता म्हाका की हांव आर्किओलॉजीन काम करता आसतना हें काम आनी बाकीचें काम मातशें वेगळें आसता. एक नवी वास्तू बांदपाक इजी, जमीनदोस्त करप सगळ्यांनी बांदप. हांगा कितें आसता, रिस्टोरेशन प्रोसेस म्हळ्यार हळू करचो पडटा. एक झाड सुद्दां काडलें न्ही पयलीं कितें आसता ताका इलेक्शन काम आसता, तें काडटकच मागीर आनी कितें दिसता. तातूंत एक्सप्लोरेशन म्हण एक प्रकार आसता. म्हणजे हांगा सुद्दां हातूंत भितर माती आसा ती भायर उडोवंक मेळना. ती माती सुद्दां करता आसतना आमकां कॅनन बॉल मेळ्ळे भितर. एक पुरातन वस्तू सुद्दां मेळ्ळी न्ही, ग्लास, दिवली, पणटी, ती सुद्दां ताका व्हॅल्यू आसता खूब. सो सांबाळून करची पडटा. म्हटल्यार ह्या वास्तूक आमी खंय तरी हातभार लावपाक पावली, काम करतना आमी पळोवपाक पावली. हेच्या खातीर आमी खरेंच सीएम सराचे निवासता. आणि म्हजे सोडेपे सेवागार दोतोर सदांच स्वयंपूर्ण म्हणटा आनी बायलांक सुद्दां चान्स दिता. तुमकां सांगपाक खूब बरें दिसता की हे जे वास्तूचे रेनोवेशन आसा पळय ताजो जो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले पळय लेडी डायस म्हणून तेंच्या हातांत दादलो सत्कार, तेणें इतलो मन लावन हांगा काम केलां अंडर द डायरेक्टर सर फळदेसाय. खरेंच ताजी तोखणाय आनी ताजी स्वताहून दोतोर येवन सदांच हांगासर म्हाज्या कडसून फोना वचून अपडेट घेताले खंय कितें पावलां. दोतोरांचे आयडियाज आसताले आनी शी वॉज फॉलोईंग इट. ताच्या खातीर खूब बरें दिसता. खरोखरच ही वास्तू परत एकदा रिस्टोर करपाचें काम आमी केलां. फक्त भिंती उब्यो आशिल्ल्यो म्हटल्यार जाता, त्या भिंतींक परत एकदा आसा तसो बरें स्वरूप दिवपाचें काम आमी केलां. ह्या किल्ल्याचो जर म्हणजे हांव म्हाका भाग्यवान समजता इतक्याच खातीर, कारण ह्या किल्लो बांदलेलो कोणी तर 1701 म्हणजे 17व्या शतकात खेम सावंत भोसले हांच्यांनी हो किल्लो बांदलेलो. आनी हांव भाग्यवान इतक्याकूच समजता, म्हजेय सरनेम खंय तरी सावंत आसा, सो दॅट डेफिनेटली आय एम नॉट द रिलेटीव ऑफ दॅट. बट खेम सावंत भोसले जे आतांचे राजा आसात तांकां हांव पर्सनली सावंतवाडीत मेळ्ळां, तांच्या राजवाड्याचेर मेळ्ळां. म्हणजे आफ्टर द 3 जनरेशन तांकां तें नांव आतां मेळ्ळां, म्हणजे म्हणटा तशें 3 काय 4 जनरेशनां तेंची जावं गेली. पण आतां परत एकदा खेम सावंत भोसले आसात, ताका हांव प्रत्यक्ष मेळ्ळां. तांच्या राजवाड्याचेरूय वचून येयलां. सावंतवाडी तांचो राजवाडोय आसा. ओके. आनी योगायोगात की हांव अशें म्हणटा की हांव आमदार जालो, सभापती जालो, मुख्यमंत्री जालो आनी म्हजेच हस्ते परत एकदा हो किल्लो पुनर्निर्माण जावपाचो आशिल्लो, तो लोकार्पण जावपाचो आशिल्लो. हें भाग्य सांखळेकारांच्या लोकांच्या वतीन म्हाका मेळ्ळें, हें म्हाजें भाग्य आसा. परत एकदा म्हणजे ऐतिहासीक वास्तूचें स्वरूप येवपाक जाय म्हणून आमी नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आनी इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन सेंटर हाजी 2 सेंटरां ह्या किल्ल्यान सुरवात करता. इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर विच इज एन आर्ट एंड कल्चर सेंटर, जांचें ऑफिस सद्या आमच्या रवींद्र भवनांतल्यान चलता. म्हणजे हांगासले ते दिवपाचें मागीर सुरू कर, बाबा बंद कर. तर हांगासली कला जोपासून उरपाक जाय, हांगासलो इतिहास लोकांक कळपाक जाय म्हणून हें सेंटर काम करता. ताजें एक ऑफिस हांगासर सुरू जातलें. आनी दुसरें ऑफिस नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जे केंद्र सरकाराचे डिपार्टमेंट आहा तांच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केल्या की आमचें ऑफिस हांगा तुमी सुरू करात, जेणे करून ह्या परिसरांतल्या भुरग्यांक जे नाटक म्हणजे कितें हें शिकपाकूय मेळटलें. फोर्ट आतां आमी स्टार्ट केल्लो 2021. देन बिफोर दॅट वॉज कमिशन जाल्लो तो, बिकॉज कोवीड जालें. मागीर काम परतून बंद उरलें आनी मागीर परतून स्टार्ट केलें. हिंगा येयले तेन्ना कांयच नासलें. तर बेजिकली तुमी पळयता तें आतां इज अ फुली रिस्टोर्ड स्ट्रक्चर. आमी केन्ना येयल्ली तेन्ना दीस प्लेस वॉज इन रुइन्स म्हणटा तशें. एज अ रूफ तो कॉलेप्स जालेले, वॉल्स पण आसले. ओके. बेस्टियन आसलो तो हाफ कॉलेप्स जालेलो. सो फ्रॉम देर टू आतां कितें दिसता दॅट इज अ ह्यूज डिफरन्स. तर हय आमकां टायम लागलो भरपूर. बट
इट हॅज बीन अ ग्रेट लर्निंग म्हाका पासून. जर आमी ह्या किल्ल्याक आतां इट्स रिस्टोर्ड ट्रेडिशनली, म्हणजे सिमेंटाचो ऑलमोस्ट झिरो यूज जाला. सो मेन इनग्रिडियंट आमचो लायम, चुनो. चुन्यान सगळें जालां. चुन्यान कॉंक्रीट, चुन्याचो कॉंक्रीट, चुन्याचो प्लास्टर, चुन्याचो फिनीश, आनी येस, सो एवरीथींग इज नॅचरल.